सरकारान घरगुती वापरा खातीर 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची येवजण सुरू केल्ली। फाटल्या 4 वर्सांत गोंयभरांतल्या 30% लोकांनी हे येवजणेचो लाव घेतलो। 15 ऑगस्ट 2021 वर्सा ही येवजण सुरू केल्ली। 4 वर्सां उपरांत फाटल्या मे म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन भौशीक बांदकाम खात्यान ती बंद केली। उदक फुकट दिता म्हणून कितल्याशाच जाणांनी 4-4 मिटर बसवून हे येवजणेचो गैरफायदो घेतलो। ताकाच लागून ही येवजण बंद केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान स्पष्ट केले। केंद्राच्या हर घर जल येवजणे खाला 21 कोटी रुपया मोडून सांत मतदारसंघात प्रकल्प उबारपाचो आसा। ह्या प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। उदकाचे बाबतीत आमकां जो 40% लॉस जाता तो लॉस आमकां कमी करून 20%चेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा। बऱ्याच जाणांक एकदां खबर ना की आमी जे उदक बेश्टेच काडून फुकट मेळटा ते तुमच्या नळांतल्यान घरांत धाडिना। उदक आमकां जे तयार करपाक इट इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 20 रुपीज। 20 रुपया आमकां लागता 1 लिटर उदीक तयार करपाक। 20 रुपया तुमकां कशें पडटा खबर आहा? कशें पडटा पर लिटर, पर क्युबिक लिटर कशें पडटा? ऑन एन एवरेज पयलीं तर आमी फुकट दिताले 40% लोकांक, आतां फुकट बंद केले। खबर आहा न्ही? फुकट कित्याक बंद केले? लोक मिसयूज करपाक लागलो उदकाचो। 4-4 मिटर घेवपाक लागले आनी त्या उदकाचो मिसयूज करपाक तेंच्यांनी सुरवात केलो। आतां ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता 3 ते 4 रुपया पडटा। म्हणजे आमी 20 रुपयान उदीक तयार करता आनी 4 रुपयान लोकांक दिता। 16 रुपया तेजी कॉस्ट। हांव इंजिनियराचे पयशे आनी पायपलायनीचे सांगना, उदक प्रोडक्शनाचेच सांगता। आमी इंजिनियरांक तुमी म्हणटले तुमी इंजिनियरांक पेमेंट दिता, तुमी पायपलायनी घालता, तेजे पयशे सांगत ना हांव। आमी रॉ वॉटर जे धरणांतल्यान यूज करता ओके, आनी ताज्या उपरांत ते प्युरिफाय करता आनी प्युरिफाय केल्लें उदक पायपलायनींतल्यान तुमच्या घरा कडेन पर्यंत धाडटा। ताजी कॉस्ट आमकां 20 रुपया पडटा। दुसरे वटेन 3.5 MLD उदक आमकां पावना तेन्ना मुख्यमंत्र्यान 5 MLD उदकाची सोय करची अशी मागणी सांत मतदारसंघाचो आमदार विरेश बोरकारान केली। तशेंच आमी पळयता की ओवरऑल आमच्यो टँक्स ज्यो आसल्यो त्यो सामक्यो कंडिशन सामकी वायट आसली। तुम्ही पळयता आसतना सिल्वरची टँक जी आसा ती आमी सिल्वरची टँक आमी दुरुस्ती केल्ली आसा, रिनोवेट केल्ली आसा। तशीच आमची GMC टँक जी GMC आनी बाकीच्या आमच्या फार्मरी भुरग्यांक लागता ही टँक आमच्या टँकीचें जें काम आसा तें चालू आसा सध्या। तशेंच आमचे डोंगरी आनी मंडोळी ही पायपलायन आसा, मंडळीचें काम चालू केल्लें आसा, तशेंच मंडळीचें काम पायपलायन आसा। तसोच आमचो तूं पळयता पिलारूय टँक जे टँकीचें काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा तेका लागून आमचो वॉटर सप्लाय जी आसा लिकेज जाताली। आमी सातारची टँकूय घातलेली आसा। सो चडश्यो आमच्यो टँक ज्यो आसा ज्यो ओल्ड जाल्यो 20-25 वर्सांच्यो टँक ज्यो हातूंत लावनाच्यो त्यो सगळ्यो टँक आमी रिपेर करून घेतल्या आनी रिनोवेट करून घेतल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।